केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वियोश्री योजनेअंतर्गत साखळे सामाजिक अधिकारिता शिबिराचे आयोजन केले। या कार्यक्रमात गरजूवंत गरजेप्रमाण भेटवस्तू दिल्यो। या कार्यक्रमात वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार, सभापती प्रमोद सावंत आणि जिल्हाधिकारी नीला मोहनन हाजीर आशिल्ली। कार्यक्रम साखळेच्या रवींद्र भवनात आशिल्लो। जेणेकरून या स्कीमीच्या अंडर कितलेशेच लाखांनी खर्च सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केल्लो आसा। स्वतः सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे मिनिस्टर येवन आमकां स्कीम दिता। एका कारण अशें आसा जाल्यार मनोहरभाई पर्रीकर संरक्षण मंत्री जाल्या नंतर आमच्या गोंयचे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे बरें रिलेशन जाल्ले आसा। गोंयांत आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट ते मागीर प्रायम मिनिस्टर आसले किंवा आमचे नितीन गडकरी जे आसले एक गोंयांत पळयता एक वेगळ्या बऱ्या दृश्टीन पळयता, एक आपुलकेच्या दृश्टीन पळयता, सहानुभूतीपूर्वक पळयता आणि ज्यो स्किमी जे कितें शक्य आसा गोंया खातीर ते करपाचे ते करता आणि म्हणूनच ह्यो गोष्टी आमकां बेगींतल्या बेगीन मेळटा। आज आमी पळयता कितलेशेच प्रोजेक्ट गोंयांत चालू आसा। पुलाचे काम चालू आहा, ज्वारी पुलाचे काम चालू आसा, मांडोवी ब्रिजाचे काम चालू आसा, कितलेशेच हायवेची कामां चालू आसा, रस्त्याची कामां चालू आसा। हे आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडल्यान जे नितीन गडकरी जे आसा त्यांच्या मार्फत आमकां PWD मार्फत हे पैसे मेळटा। आयज जी आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा मार्फत ही स्कीम मेळटा ती सोशल वेलफेअर मिनिस्टर स्वतः येवन हांगा दिता। हांव 2 दिसा पयलीं दिल्लीक गेल्लो, पॉवर मिनिस्टरांची कॉन्फरन्स आशिल्ली। थंयसरी आमकां त्या पॉवर मिनिस्टरान आयज गोंय म्हटल्या नंतर आमी पर्रीकराचें सरकार आसा हे म्हटल्या नंतर तेंचो एक वेगळो आसा। तेंच्यांनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी खातीर पॉवर डिपार्टमेंटा खातीर भरपूर पयसो दिवपाचो थारायल्लो आसा। तो एक आमकां पयले फावट अशें सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंट हेचे एक बरें नातें आसल्या कारणान ह्यो खुबश्यो स्किमी आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो बेगींतल्या बेगीन मेळटा। आयची जी सुद्दां स्कीम आसा वयोश्री योजना ती सुद्दां खरें म्हटल्यार मार्चानूच लॉन्च जाली, पूण आमकां तेजो बेनिफीट रोखडोच मेळपाक लागलो। खरें म्हटल्यार ह्यो खुबश्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी हेच्या पयलीं जाल्यो, पूण गोंया पर्यंत तेजो बेनिफीट मेळपाक खूब टायम वयता। आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो बेगींतल्या बेगीन मेळटा। आयची जी सुद्दां स्कीम आसा वयोश्री योजना ती सुद्दां खरें म्हटल्यार मार्चानूच लॉन्च जाली, पूण आमकां तेजो बेनिफीट रोखडोच मेळपाक लागलो। खरें म्हटल्यार ह्यो खुबश्यो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी हेच्या पयलीं जाल्यो, पूण गोंया पर्यंत तेजो बेनिफीट मेळपाक खूब टायम वयतालो। आयज स्वता हांगा नॉर्थ गोवाचे कलेक्टर नीला मोहनजी तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हांगा कॅम्प घेतले। तशेंच काल साऊथ गोवा थंयसरले कलेक्टर ते सायडीक तेंच्यांनी कॅम्प घेवन थंयसर अवेअरनेस केले आणि त्या खातीर ह्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्किम्स करता ते लोकां पर्यंत पावपाक आणि लोकां पर्यंत ताचो फायदो मेळोवन घेवपाक ऑफिसरय तितले एक्टिव्ह आसचे पडटा आणि आमचे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर तेंच्यांनी आणि कलेक्टरान भरपूर फुडाकार घेवन ही स्किमीचो अवेअरनेस करून आयज इतके मोठ्या प्रमाणात हांगा उपस्थित आसा, इतके मोठ्या प्रमाणात बेनिफिशरीज हांगा उपस्थित आसा ह्या स्किमीचो फायदो घेवपा खातीर। राज्य आसा आणि खंयच्याच राज्यात अशा पद्धतीची मेळना। कर्नाटकान गेल्या उपरांत ते कितें म्हणटा खबर आहा, म्हाजो जन्म गोंयांत जावपाक जाय आसलो, जाल्लो जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें। आमकां आसा म्हणून आमकां तेजी किंमत कळना। त्या खातीर आमकां एक गजाल म्हत्वाची आसा, आमचें सरकार ज्या पद्दतीन तुमची काळजी घेता ही काळजी खूब म्हत्वाची आसा। हांव चड वेळ न घेता हांव वयता वयतना अजून एक दुसऱ्या स्किमीचेर उलयतालो की आमी पळयता की आमच्या मदीं कितलीं आशिल्लीं आमची स्पेशल भुरगीं आसा ती आज एकएकदा पेरेंट्सांक दिसता की म्हाकाच हें जालें काय कितें, आमचेच भुरगे अशें जालें काय कितें, हेचो दोश कोणाचो आमी ते देवाक दोश दिता नाजाल्यार आनी कोणा तरी कोपीत बसता ना। आतां त्या भुरगें जे जाला त्या भुरग्याक आमी पळयता की कशा तरी पद्दतीन तेका वाडोवपाक जाय आणि तेका मेन स्ट्रिमीन हाडपाक जाय। तेका आमी मेन स्ट्रिमीन हाडप हे खूब म्हत्वाचें आसा आणि हे करपा खातीर आमचे गोंय सरकार सगळ्या पद्दतीन मदत करीत आसता। आतां एकूच स्कीम जी मिनिस्टरान सांगली की कॉक्लियर इम्प्लांट्स ज्या भुरग्याक आयकूंक येना ताका 6 लाख रुपया पर्यंत एका भुरग्याचेर मोडपाची ताकद आणि कुवत जी आसा ही मोदी सरकारात आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकारात आसा। त्याच पद्दतीची ह्या भुरग्यांक मेन स्ट्रिमीन जर हाडटले आसत तर आमी पळयता की तांकां स्कुलान हाडप अत्यंत गरजेचें आसा। ही गोंयांत स्पेशल स्कुलां आसा, सरकारान जरी डायरेक्ट चलयिल्लीं आसात, लोक विश्वास प्रतिष्ठान आसतलें, केशव सेवा साधना आसतली, गोंयांतले जवळपास 10-12 संस्था ही जी स्कुलां चलयता तांकां पुराय मदत करपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार गोंय सरकार चलयता। गोंय सरकार ताका टिचर दिता, बस दिता, पेमेंट दिता किंवा ताका बिल्डिंगी लागपी फंड्स दिता की ह्यो संस्था जर त्यो सरकारान चलयल्यो जाल्यार एकदां वेवस्थीत रित्या चलना, म्हणून बिगर सरकारी संस्थांनी ती स्कुलां चलोवची आणि जाता त्या पद्दतीन म्हणजे तुम्ही चडांत चड बेगीन जर त्या भुरग्यांक त्या स्कुलान जर दीत जाल्यार म्हाका दिसता मेन स्ट्रिमीन येवपा खातीर मदत जातली।